वैशाली सातर्डेकर, किसन सातर्डेकर हे आमचे ZP कॅन्डिडेट, सिटींग ZP कॅन्डिडेट. वी आर इन द राउंड ऑफ सुकूर नाव. वी आर इन 20 पॉयंट आणि लिमोवाडो एरिया. जो प्रतिसाद मिळत आसा तो दिसान दीस वाडत आसा आणि वी कॅन फील द वायब्रेशन. चड लोकांक राग आयला की ह्या लोकांनी, आमच्या आयिल्ल्या लोकांनी खंयचो तरी परकी आमदार हाडला आनी हांगा भोंवडायला म्हणून जाका कांयच खबर ना परवरीचें. वेन वी आर नॉट, वी आर ऑल व्हेरी इंडिपेंडंट अँड थॉट्स आर व्हेरी इंडिपेंडंट. आमकां कोणाचो दबाव चलना. ही मॅसेज क्लियर आज दिश्टी पडटा. आमचे लोक दिसान दीस वाडत आसा आनी खास करून सुकूर जंय व्हडले व्हडले लोक भोंवतात, सदांच हाज्या पयलीं भोंविल्ले आसात, आतांय भोंवतात. बट आय थिंक द पीपल आर गोईंग विथ द होल आयडिया ऑफ डेव्हलपमेंट. आनी जशें पयलीं म्हणलां, एक बरी टीम जाय जाल्यार वैशाली बरोबर जाय. डेव्हलपमेंटाच्या पातळीचेर जेन्ना काम करतात तेन्ना ZP एज अ रोल, अ इम्पॉर्टंट रोल अलॉंग विथ द MLA टू प्ले. इट कॅनॉट बी MLA ऑफ वन मायंड अँड ZP ऑफ वन मायंड. शेवटी डेव्हलपमेंटूय कांयच जायना आनी सगळें थंयच उरता. ताज्या खातीर आमी सगळ्यांनी लोकांनी बरोबर रावले वैशालीच्या. किसनान हांगा परवरच्या वाठारांत खास करून सुकूर, हर हजबंड हू इज नो लॉंगर देर. आय थिंक दॅट सेंटिमेंट्स आर विथ द पीपल ऑफ परवरीन. दॅट वर्क वॉट ही हॅज डन, सोशल वर्क जे ताणें केलां आपल्या लायफान, कारकिर्दीन नाल्यार पंचायतीन नाल्यार वैशाली सरपंच सुकूर पंचायती आसतना जे केल्लें आसा ते लोक विसरूना. आनी जें डेव्हलपमेंट आमी सगळ्यांनी बरोबर रावन केलां तें लोकांक दिश्टी पडटा. सो खंयचो तरी आमदार येतलो, हांगाचें डेव्हलपमेंट म्हणटलो, परत वतलो, त्या खातीर म्हाका दिसता परवरच्या लोकांच्या पोटान आनी उजो चाळवल्लो आसा की कोण तरी येवन हांगा सांगून वता जाका हांगाचें कांयच खबर ना. ताज्या खातीर टुडे वी आर एट 20 पॉयंट. वी एक्सपेक्ट दॅट इन डेज टू कम वी वील बी मुवींग one स्टेप अहेड. आनी वैशाली 110% भरघोश मतांनी फाटल्या टायमार शी वॉज द सेकंड हायस्ट इन गोवा. ह्या टायमार शी वील बी द फर्स्ट हायस्ट इन गोवा विथ द मॅक्झिमम लीड एज फार एज सुकूर इज कन्सर्न. काँग्रेस आनी BJPचें ऑलरेडी गठबंधन एक्सपोज जाल्लें आसा. द सेटिंग्स बिटवीन द टू हॅज बीन एक्सपोज्ड. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन देम. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आवर पीपल हियर. वी विल नॉट बी इन्फ्लुएन्स्ड बाय द थॉट्स ऑफ आवर ऑपोजिशन. ऑपोजिशन जाय ते करतात, हाज्या पयलीं केल्लें आसा आनी आतांय करतले, हें साजीक आसा. दे हॅव नो एजेंडा. आज देम वॉट इज देअर एजेंडा. आज देम वॉट द पंचायत विच वेंट विथ देम फॉर द लास्ट 6 months हॅज डन फॉर सुकूर. सादे प्रश्न विचारात आनी उतरां घेयात. लोकांनी ह्या विचारपाक तांकां प्रश्न सुरू केल्ले आसा. आनी आज जे लोक तुमी आमचे बरोबर पळयता, ह्या वाठारांतले लोक हे पोटतिडकीन भायर सरल्या टू गिव अ व्हेरी क्लियर मॅसेज. आमी लोकांची शाणपणां घेवचे ना. आमी आमचो उमेदवार थारायल्लो आसा आनी ताच्याच बरोबर आमी रावतली म्हणून. सो BJP, ऑपोजिशन सगळे जे उलयतात, बाब सदानंद तनावडे, द होल मशिनरी सिम्स टू बी मोर फोकस्ड ऑन Porvorim these days. So it is that only makes our Porvorkars more कितें म्हणटा ते भितर पोटान आनी उजो येता. आनी तो उजो वोटिंगा दिसात मतांनीच वैशाली खातीर दिश्टी पडटलो. हांगा वैशाली आनी थंय कविता गोपेश नायक पेना दिफांका. रोनक, तुका कित्याक दिसता BJP आनी काँग्रेस हांगा परवरीच चड टार्गेट करता? गोंयभर खूब कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. ते तुवें तांकां विचारपा जाय. एकादी तांकां पोटान जिरना की सत्य परिस्थिती फुडें येवप हे खूब कमी लोक काडटात सद्या. तातूंत सत्यान कितें चल्लां तें आमी सांगतात. सो ताज्या खातीर आय थिंक फॉर अस अ व्हेरी क्लियर इंडिकेशन इज द पीपल हू टॉक दे डोंट लायक. सो दे वील डेफिनेटली ट्राय टू बी हियर एंड वी इनवाइट देम. तांणी तांकां डेफिनेटली पॉलिटिक्स करूनी. आमकां कांयच प्रॉब्लेम. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वैशाली भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे